आमचे एसेंब्लीचे सेशन जे 5 आठवड्याचे आसपाचें आशिल्लें तें 2 आठवड्यान तांणी काबार केलें. ह्या लास्ट दिसा सेशनाच्या CAGचो रिपोर्ट ह्या वर्सा खातीर तांणी प्रेजेंट केलो. आतां जे मनीस आतां तरणाट्यांक सांगतात की रीड इंडिया मुवमेंटान जॉयन जाया, लायब्ररीज आसपाक जाय आनीक रिडींग कल्चर प्रमोट करूंक जाय म्हणून, आनी हो CAGचो रिपोर्ट पयलो वाचपाक जाय. कित्याक वाचपाक जाय? कित्याक हो CAGच्या रिपोर्टाचेर गोंयची फुडें परिस्थिती कितें जातली हें कळूंक शकता. आतां बाय द वे लायब्ररीचें कल्चर म्हणून सांगता म्हणजे ते बजेटान जें पास केलां ताजो एक सादो नियाळ सांगता. रीड इंडिया बी म्हणून आयकुपाक बरे स्लोगन दिसतात ते, पूण गोंयांत परचेज ऑफ बुक्स फॉर स्कूल लायब्ररी गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 50 लाख रुपया. ह्या वर्सा प्रोविजन आहा 0. पोर्टफोलिओ मुख्यमंत्र्याचो तो सांगता आतां प्रमोट करा म्हणून रिडींग कल्चर. सेटिंग अप ऑफ मॉडर्न लायब्ररी इन हायर एज्युकेशन कॉलेजीस गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 28 लाखांचें, ह्या वर्सा जालें 20 लाख. डेव्हलपमेंट ऑफ लायब्ररी एंड रिडींग कल्चर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटांनी गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 2.5 लाख, ह्या वर्सा जालें 50,000. ग्रांट्स टू लायब्ररीज ऑफ प्रायवेट इनिशिएटीव गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 20 लाख, ह्या वर्सा जालें 15 लाख. डेव्हलपमेंट ऑफ लायब्ररी मुवमेंट गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 2.8 crores, ह्या वर्सा जालें 2.6 crores. पेमेंट्स ऑफ ग्रांट्स टू वॉलंटरी ऑर्गनायझेशन फॉर लायब्ररीज गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 2.75 crores, ह्या वर्सा जालें 2.5 crores. सो हे सगळें जे बजेट हेड्स आहात ऑफ लायब्ररीज बेसिकली टू एनकरेज पीपल टू रीड एंड यूज पब्लीक लायब्ररीज, इवन प्रायवेट इनिशिएटीव्ह हे सगळ्या कडेन देविल्लें आहा. आनी मुखेलमंत्री भाशण दिता काल की हें वाचन मातशें चड जावंक जाय. हें ओगीच गोंयचे जनतेक कळपाक, कित्याक फटाश्यो मारपाक इजी त्यो जाल्यार बसून, पूण त्यो रिबावंड जाता हें विचार करूंक जाय. आतां CAGचो रिपोर्टाचेर परतो येता आनी हें मेन प्रेस कॉन्फरन्स आहा CAGच्या रिपोर्टाचेर. CAG म्हणल्यार कितें? CAG म्हणल्यार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. It is a constitutional authority whose job is to audit all government departments and autonomous bodies. CAG also executes performance and compliance audits of various functions and departments of the government. सादे भाशेन जर सांगतलो जाल्यार CAG म्हणटा ती बॅलन्स शीट चॅक करता, स्टडी करता खंय पयशे मोडल्या ते, आनी चॅक करता हे पयशे मोडले एक्सपेंडिचर जो जाला ताजो आउटकम कितें जाला. हें CAGचें काम आसता. बेस्ड ऑन दीस ऑब्जर्वेशन ते मागीर रिकमेंडेशन करतात डिपार्टमेंटाक की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर म्हणटा तो करूं नाकात, रेव्हेन्यू लिकेजीस म्हणटा ते प्रिव्हेंट करात आनी परफॉर्मन्स वाडयात. हें CAGचें फंक्शन आसता. ह्या वर्साचे CAG रिपोर्टान एक सिद्ध जाता की गोंयचो सरकार CAG कॅरूच करना. हें रिपोर्टान बरयल्लें आहा. CAG report indicates that Goa government ignores the recommendations of the CAG and basically doesn't take the report seriously. When the government refuses to voluntarily act,